We Nationalist Congress Party Goa from North Goa here today has submitted memorandum of illegal construction in Goa. See, nowadays किती झालं आता बीजेपीचे सरकार सबसेल आज लोकांक एक उल्लू करता आणि लॉकडाऊन या निमतान लॉकडाऊन फक्त निमित्त आणि त्या निमताच्या अंडर हे भितर एंटायर गोवान नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवान इलिगली कामां करता. आम्ही हे 4-5 दिवसां पयलीं मेंबर सेक्रेटरी पंडिताक हांव मेळ्ळो. अरे बाबा म्हटले तुम्ही म्हटले आयज ऑफिसात चालू करून ऑफिसान बसून तुम्ही कितें करतात. भायल्या लोकांक तुम्ही भितर हाडपाक दिनात आणि आम्ही जर मेळपाक गेलो म्हणटा कोविड-19 लागलेले आसा आणि कोविडान आमकां उलोवपाक मेळना. पूण भितर आमकां अशेंच कळोन चुकले. तुम्ही पयला आसलेले सिद्धार्थ गोवा हॉटेल जे आमचे बीच जो आसा बिचाचेर हेंच्यांनी सँड यूज आसा न्हू सँडाचेर हेंच्यांनी एक्चुअली CRZान म्हणटा तो कायद्या प्रमाणे कोणाकूच कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळना. पूण एक व्हडली लॉबी जेन्ना आसता आनी व्हडले पयशेकार जेन्ना आसता न्हू हे असले PDA सारखे मनशाक प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग जे ऑफिसां बसलेली आहा न्हू तांकां पयशे दीत जाल्यार कामां जाता म्हणून स्टेट आरोप करता हांव. अशें एक कळोन चुकलेले आसा की आमी म्हापशान पळयता आसतले आनी अख्ख्या बार्देस तालुका पेडणे तालुका आनी तिसवाडीन ह्या इल्लिगल कामां कोविड-19 अंडर हेंच्यांनी शॉपां बंद करून ऑफिसां बंद करून लोकांची शॉपां बंद करून आनी ऑफिसां चालू करून हेंच्यांनी तेंची लोकांक आयज तेंच्यांनी ओपनली सांगलां की कन्स्ट्रक्शन तुमी करूं शकता म्हणून. खरोखरच मानता हांव. पण घरां जे आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आहात आमचे सारकी लोकांक घरां जे आसा न्हू घरां बांदता न्ही त्या लोकांची घरां बांदले उपकारता. पूण इलिगल कन्स्ट्रक्शन करपाक हो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो व्हडलो हात आसा. हेतूनसून आमी आयज म्हापशा बीजेपीचो मनीस सनस्टार होम्स हो इलिगल कामां करून ताका आमी एक कंप्लेंट दिलेली. ते कंप्लेंटी अशें म्हटलेलें आहा की सायट इन्स्पेक्शन ऑलरेडी घेतलेले आसा एका कन्स्ट्रक्शनाचे आनी एक आर्किटेक्चर एक कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिता आनी ती बिल्डिंगेची एप्रुवल आहा न्हू 5 फ्लोराचे आसा आनी आर्किटेक्चर सांगता कितें आमी एज पर बिल्डिंग ड्रॉइंग आमी कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिलेले आसा म्हणून. जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन घेतलेले आसा ते सायट इन्स्पेक्शनाक सुद्दां हेजेर बरयलेले आहा की 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बांदलेलो आहा म्हणजे 10 फ्लॅट सुबेज बांदलेले आसा आनी आर्किटेक्चराच्या एफिडेविटान आर्किटेक्चर सांगता की 5 फ्लोर बिल्डिंग बांदलेली आसा म्हणून. आनी हांगा बसलेले PDAचे चेअरमॅन आपणाक कायदे बदलून जे कायदे बरयलेले आसा ते कंप्लिशन सर्टिफिकेट म्हणजे केन्ना बिल्डिंग जेन्ना कंप्लीट जाल्या फुडें कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवपाचें आसता. पूण हांगा 6 फ्लोर बिल्डिंग बांदलेली आसा आनी एप्रुवल दिलेल्या 5 फ्लोराक बिल्डिंगेचे एप्रुवल दिलेले आसा. आनी मिसेस वालावलकर सुभाष वालावलकर हो बिल्डिंगेचो कॉन्ट्रॅक्टर आनी हांगा PDA चेअरमॅन सांगता पार्ट सर्टिफिकेट दिल्या म्हणून. वयर एक्स्ट्रा कंप्लीट फ्लोर जो आसा न्हू सगळो फ्लोर हो इलिगल आसा आनी हेजेर आयज PDAन चेअरपर्सनान आनी मेंबर सेक्रेटरीन एक त्यांच्या भितर एक मिटींग घेतली आनी ऑथॉरिटीन आनी इलिगल काम हे बिल्डिंगेक कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिलेले आसा. पूण हांव अख्ख्या गोंयच्या जनतेक हांव सांगूंक करता की अशें जर हांगा मेंबर सेक्रेटरी हेंचे जर आयको लागलो कोणाचे ऑथॉरिटीन जे मनीस जे डायरेक्टर जे बसलेले आसा हेंकां आयज बिल्डिंग इलिगल 5 फ्लोराची जर आसा आनी 6व्या फ्लोराक जर कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवंक लागली जाल्यार आमी NGPDA नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो फायदो कितें काय म्हणटा. म्हणून जर हांगा हे बसतात आनी आमची शेतां भाटां प्रत्येकाची आसा शेतांनी हे बसून कलर घालतात प्लॅनाचेर. प्लॅन जो आसा न्ही हांगा एक म्हापसा प्लॅन जो आसा कोणाचो एक जागो जर आसा आनी जाग्याचेर कलर घालपाक ब्ल्यू कलर आनी ऑरेंज कलर घालपाक हे हांगा बसून पयशे घेता असो म्हाजो आरोप आसा. कित्याक लागून शेतांनी भाटांनी हे आयज लोकांचे हेतून बिल्डिंगे बांदता आनी हो जो डायरेक्टर जे हांगा येवन बसतात हे खुल्लेम खुल्ला हे पयशे घेतात हे आमकां कळोन चुकलेले आसा. पूण आयज तुमी पळयता आसतले किंवा पणजे पळयता आसतले म्हापशा पळयता आसतले लोकांची शॉपां हे आसा न्ही लोक कमर्शियल टॅक्स फारीक करता म्युन्सिपाल्टीक किंवा पंचायतीक फारीक करता आनी हांगा आमी कितें करता रस्त्याच्या सायडीक भायले आमचे गोंयकार न्ही भायरसून लोक जे येतात हे आपूण येवन धंदो करतात आनी म्युन्सिपाल्टीक आमचे शॉपकार जे आसात एक म्हापसा पणजी मडगांव जे शॉपकार जे आसात फोंड्या आसात काणकोण आसात खंय शॉपकार जे आसात न्हू हे कमर्शियल टॅक्स कोणा म्युन्सिपाल्टीक फारीक करता. आनी शहराच्या भायर जेन्ना शॉपां जे घालतात आउटसायडर्स येतात हांव अशें म्हणिनात की आउटसायडर हे आमचे इंडियेचे भारत देशांतले
पूण आमचे म्युन्सिपालिटीसून तांकां जेन्ना टॅक्स फारीक करपाक जेन्ना आमकां नोटीस जेन्ना येता आमकां जग मारीत फारीक करचें पडटा. पूण भायर जे बसतात न्ही तांकां टॅक्स फारीक करचो पडना. हेजो हात कोणाचो आसता? हे आमचे नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट जी आसा ऑथॉरिटी यांचे व्हडलो महत्वाचो भाग हरशी हितून आसा. हे एक्शन घेना. हांकां जर पयशे दीत जाल्यार डायरेक्टूच सांगता कित्याक लागून आमचे डॉक्युमेंट्स जे एविडन्स जे आसा हितून आमी बरयलेले आसा आनी हितून सुद्दां आमकां कळोन चुकलेले आसा की हेंचे नोटिंगान सुद्दां 6th फ्लोर इलिगल आसा म्हणून हेचे बरयलेले आसा. तरी आसतना मेंबर सेक्रेटरी हो हेका परमिशन दिता. आतां आमचे कडेन बूक जे आसा हे पळय हे आतां हे जे बूक जे आसा हे पळय जवळ जवळ 250-300 पेजी ज्यो आसा ह्यो द गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट 2008 हेतून सगळे बरयल्ले आसतना तरी आसतना हो बीजेपीचो सरकार ते बीजेपीच्या सरकारांतल्या ऑथॉरिटीचे मेंबर जे हांगा बसयतात ते सगळ्यांक बसयतात आनी कितें करतात आपणाक जाय तशे प्लॅन अप्रूव्ह करतात. अख्ख्या गोंयच्या लोकांक गोंयच्या जनतेक हांव विनंती करता आमी जो पर्यंत हांकां रस्त्यार येवन विसरिना कित्याक लागून आमकां रस्त्यार येवपाक हेंच्यांनी लॉकडावन केलेलें आसा आनी लॉकडावनाच्या भितर हे कितें करतात आपणाक जाय तशी कामां कन्स्ट्रक्शन करतात. आज तुम्ही पळोवंक शकता वचोन अख्ख्या गोंयांत इलिगल काम नेटान चालू आसा. हेका जबाबदार कोण आसा? कन्स्ट्रक्शनाक लायसन्स कोणी दिल्लेलें आसा? हेंच्यांनी दिल्लेला. कन्स्ट्रक्शनाक जे आतां ट्रक बी येतात सामान घेवन येतात सिमीट घेवन येतात गुणे घेवन येतात रेंव घेवन येतात. ह्या दिसांनी ह्या गोष्टीक लागून लोकांचे म्हणटात ते कितें लोकांची गरजेची वस्तू जी आसा न्हू कन्स्ट्रक्शन करपाक ताका दिवपाक जाय. पूण महत्वाचो भाग म्हणजे कितें हांगा जे बसलेले आहात मेंबर सेक्रेटरी हे लायसनां दितात इलिगल लायसन दितात. आमी प्रूफ घेवन उलयला हांव पीडीए प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचो चेअरपर्सन जो सिल्वेरा जो आसा हे सिल्वेराक म्हाजो एक हे आसा एक विचारण्याची गोष्ट सारखी आहा कितें म्हणून तुम्ही हांगा बसलेले आसात ते फक्त कलर घालपाक काय गोंयचे आमचे वाट लावपाक बसलेले आसा. अख्ख्या गोंयचे जनतेक आमी परत एक 3 वर्सां जाली हांव फायल फॉलोअप करता तर तेंच्यांनी एक बिल्डींग 5 फ्लोराची बिल्डींग जी आसा एक उदाहरण कित्याक लागून दिला तुमकां बीजेपीच्या सरकारान जो बीजेपीचो मनीस जो आसा तेंच्यांनी इलिगल कितें केल्या उपकार स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी हेजेर अख्ख्या गोंयांत बिल्डर लॉबी जी आसा तेंच्यांनी ही जे बिल्डिंगेचे लायसन जे दिल्लेले आसा न्हू तुम्ही अंडर आरटीआय मागपाचे आणि ताका परमिशन कशें जर दिला त्या बेसिकार जर तुम्ही अख्खे बिल्डर जर गेले जाल्यार हांगा हांकां पयशे खूब जातले आनी आमचे गोंयचे डेव्हलपमेंट स्वताचे जावचे ना. हांगा ऑफिसर जे कोण बसलेल्या ऑथॉरिटीन जे कोण बसलेल्या तेंची घरां तुम्ही भरतले. पूण अख्खे गोंयच्या लोकांक सांगता आमी आयज जर विचरिना इलिगल कामां तुम्ही कशी करतात इलिगल आमी जर करून तांकां जर दिना हे केन्नाच जावचे ना. आमी जो पर्यंत विचरिना तो पर्यंत हे पंच सरपंच हे जे आमचे मेंबर सेक्रेटरीचे बसलेले आसा चेअरपर्सन बसलेल्या ऑथॉरिटीन जे डायरेक्टर जे बसलेले हे आमचे गोंयचे अक्षरशः आमची वाट लायतली. आमी ओगी रावंक फावना म्हणून आमी सगळे कंप्लेंट दिलेली आसा आनी आरोप अशें ना हे सिद्ध करण्यासाठी आमचे डॉक्युमेंट्स आसा हे डॉक्युमेंटान सगळे हेतून एक्टान बरयलेले आसा. हे सगळे इलिगल गोंयांत कामां चालू आसा. सिदादी हॉटेलाचे तुम्ही पयला आसतले आनी अख्ख्या आमच्या बार्देस तालुक्यांत पेडणे तालुक्यांत इवन सुद्धा पेडणे सुद्धा तेंच्यांनी नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी लायलेली आसा आनी थंयसर व्हडली बिल्डराची लॉबी येयलेली आसा आनी थंयसर सुद्धा कलर घालून दवरलेले आसा. हे आपणाक आमची शेतां जर राखपाक जाय तर कोविड-19च्या नंतर शेतकारूच पावलेले आसा. शेतां ही पिकात जाल्यार आमकां खंय तरी जेवणाचे तांबडी भाजी जावं असो मुळे असो गोंयची भाजी जी असो ही आमकां मेळटली नाल्यार आमकां मेळची ना जाल्यार म्हणटाले आमकां भायरसून घेवची पडटली. हे प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन जे चालू आसा न्हू खरोखर वायट चालू आसा. थँक्यू सो मच. चेअरमॅनान कितें एश्युरन्स दिला तुमकां? आमी मेंबर सेक्रेटरी सांगलेले पळय आमी येता म्हणून आयज मेंबर सेक्रेटरी ना आयज आनी डेप्युटी चेअरपर्सन आसा न्ही हांगा तोय बी ना आनी चेअरपर्सनूय ना हांगा तिगूय जाण ना म्हणून तांकां आमी येता म्हणून इन्फॉर्म केलेले कित्याक लागून कोविड-19च्या अंडर परमिशन घेवन येवचें पडटा म्हणून ताका इन्फॉर्म करून सुद्धा ते आज येयलेले ना म्हणून तरी आसतना आमी इनवडाक घातला आनी तांकां आमी सांगला आनी बरोवन दिलेले आसा की इलिगल कामां जी आसा न्हू गोंयांत खंयसरूच तुमी चालू करूं नाका म्हणून. ते स्पेसिफिक खंयचेय दिले तुम्ही कंप्लेंट? आमी अख्ख्या नॉर्थ गोवा दिला. अख्खे नॉर्थ गोवा चलता? अख्ख्या नॉर्थ गोवा चलता. म्हाका एक सांग संजय हे पॅन्डेमिकान ते लॉकडावनान गैरफायदो घेता म्हणून दिसता तुमकां अशें? ऑफकोर्स पॅन्डेमिक हे गैरफायदो घेतात कित्याक लागून तांकां आमी विसरिना म्हणून. जर गोंयकार जर रस्त्यार जर देंवले आनी हेंचे सगळे भांडे फुट्टले आतां एक तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी 7 ते 1 पासून कर्फ्यू लायलेलो आसा आतां 1 ते 3 पासून वाडयलेलो आसा आनी आतां भितरसून फायदो कोणाक जाल्लो आसा हे बिल्डरांक फायदो जाल्लो. बिल्डर आमचे गोंयचे जे आहा न्ही पयले आसतले तुमी आसगांव वचून पळयात तुमी बार्देस तालुक्यांत रॅपिडली इलिगल कामां चालू आसा कित्याक लागून बीजेपीचे सरकार जे आसा न्हू थंयसर सगळ्यो अश्योच भानगडी चालू आसा. आमी मागता गोंयकारांकडे की हे जे दादागिरीची भाशा जी आसा हांगा मेंबर सेक्रेटरी आतां येयलेलो आसा कोण मेंबर सेक्रेटरी येयलेलो आसा तो म्हणटा आपल्याक काय लागलेला कांयच पडना म्हणटा. येयल्ल्या फाटी इलिगल हे रुल्स अँड रेग्युलेशन कोणाक आसा
आमकां गरीब लोकांक लागता आणि हे श्रीमंत लोक जर हांगा जर पैसे दीत जाल्यार हेंका पैसे मेळटा आणि हे अशें करतात सगळं उलयल्यार कित्याक लागून हे आयकना फक्त ऑथॉरिटी करता ऑथॉरिटीचेर आसा म्हणटा पूण ऑथॉरिटीन जे मनीस जे आसात ऑथॉरिटीचे मनीस जे आहा न्हू कॅपेबल ना चेअरपर्सन कॅपेबल सुद्दां ना म्हणून सांगता बरं मिळालं मरे एम एस हांगा इनवर्टाक आसता ती पयलीं मारून फायदो ना हांव तेजे फोटो काडटा ते तुम्ही पेपर पळयतात तो फोटो काडटा मरे